आता पळोवया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो काय खबरो। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह युनियनाच्या वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो। बोर्डाचेर रामचंद्र मुळेचे पॅनल जिखला। त्या निकाला प्रमाणे आमचे जे 8 जे उमेदवार आशिल्ले म्हणजे आठ लोकांचे इलेक्शन आशिल्ले त्या पैकी 7 आमच्या ग्रुपाचे येयले आनी एक आमच्या ऑपोजीट येयलो। विविध प्रकारच्यो त्या सगळ्या सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आमकां वोटींग केल्ले बद्दल हांव परत एकदां गटाचे वतीन तांचे सगळ्यांचे हांव आभार मानता। गोंयांत पहिलेच फावट सहकार संमेलन घेवपाचें थारला। सहकार मळावेले प्रश्न सोडोवंक संमेलन दवरला म्हूण प्रभाकर वेर्णेकारान सांगले। संमेलन 20 डिसेंबराक जातले। तो ब्लू प्रिंट ऑफ कोऑपरेटिव्ह डिकेड फॉर एम्पावरिंग गोवन्स अशी संकल्पना घेवन वेगळ्या वेगळ्या स्तराचेर वेगळ्या वेगळ्या सहकारी संस्था मार्फत प्रयत्न करप आनी तो करपाक लागून एक मास्टर प्लॅन आमी ह्या सहकार संमेलनांतल्यान सादर करपाचें आसा। युथ हॉस्टेल असोसिएशन गोय शाखेन गोवा एडव्हेंचर फेस्टिवल दवरला। महोत्सवाक मुख्यमंत्री पार्सेकारान बावटो दाखयलो। महोत्सव 1 म्हयनो चलतलो। Government of India has come out with nice circular which says that you must take part in trekking to give vent to your feelings, to get rid of your stress, tension, to help build camaraderie, friendship, cooperation, understanding. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। FC गोवाचे अधिकारी आणि व्यवस्थापना मजगती जाल्ले मॅचीन अधिकाऱ्यांची टीम जिखली। झिकोच्या टीमीन दत्तराज साळगांवकाराच्या टीमीक 10-3 गोलांनी धाडायले। मॅचीन FC गोवाचो मात एकलोय प्लेयर खेळना, फक्त अधिकाऱ्यां मजगती ही फ्रेंडली मॅच। FC गोवाचो हेड कोच झिको, सहमालक दत्तराज साळगांवकार, CEO सुखविंदर सिंग आणि बाकीच्या अधिकाऱ्यांक पळयात इन ॲक्शन। इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।